एक बरी गजाल की हांगा आमकां केन्नाय वखला आमी आय चेकअप कॅम्प केन्ना करनात. आमी जर अपॉइंटमेंट घेवपाक गेले जर जाय 2-3 म्हयने आमकां अपॉइंटमेंट मेळना. तुम्ही खंयच्याय जर हॉस्पिटलान गेले दोळ्याच्या हॉस्पिटलान जाल्यार 2-3 म्हयने आमकां आय चेकअप करपाकच मेळना. दुसरी गजाल आसा वखल जें आसा तें परत एक फावटी वचपाक जाय आनी परत मागीर आनी हाडपा वचपाक जाय, फिट जालें तें पळोवपाक जाय, फ्रेम चुजींग आसता. आयज सगळ्यो गोश्टी हांगा एकाच दिसाक भितर आतां आय चेकअप केलो आनी वता आसतना वखल घेवन वचपाचें ते 160 रुपया तुमी थंय दिवपाचे तेंय दिवपाक नाका. हो एक अनाउन्समेंट आसा की हे आमचे तर्फे आमी हे वखल तुमकां फुकट फ्री दितले. उद्देश एकच आसा. पयलीं जेन्ना आमदार जाल्लो 2012 ते 2017च्या दरम्यान आमी 24 कॅम्प लायिल्ले आनी ह्या 24 कॅम्पान भितर सादारण 6,000 लोकांक मुफ्त आमी चेकअप आनी मुफ्त चेस्टमॅन दिल्ले. आतां परत एक फावटी ही प्रक्रिया सुरू जातली. फक्त रिवणा गांवानच न्हय तर ज्या ज्या जाग्याचेर कॅम्प लागतात त्या त्या जाग्याचेर आमी हें करतले. आतां मागीर 160 रुपया पयलीं कित्याक घेताले हाच्या फाटल्यान एक कारण आसा की 160 रुपये घेतले नंतर ते आपल्या पयशांचे आनी सांबाळप जाता. ना जाल्यार लोकांक दिसता कितें ते कसले दिले म्हणून कोण जाणा, ते लावपाक जाय, ते कितें दोळे कितें पाड पडटले, फुकटांनी कोणी वखल दिता अशा प्रकारचे हें जाता. आमी त्या वेळार वखल दिल्ली अजून पर्यंत आमकां केन्ना केन्नाय खंय तुळक प्रमाणान कोणी लायता तो दिसता. पूण एक ही सुविधा आमचे भितर सादारण 40-50-60% लोकांक हांगा आयिल्ल्या म्हाका दिसता की 90% लोकांक ही वखलां लागतलीच लागतली. कारण 40 वर्सांच्या नंतर प्रत्येक मनशाक हे वखल लागतात, इस्त मातशें तरी हे जातात. म्हणूनच आयज एक बरो उपक्रम आमी केल्लो आसा. सगळ्याक ह्या दिसभर चलतलो कॅम्प. आता तुम्ही घराकडेन गेले नंतर घराकडेन वचून कोणी आसा जर जाय जाल्यार तांकां धाडपाक जाय. आमकां बरें विजन मेळपाक जाय, आमकां बरी इस्त मेळपाक जाय, आमच्या दोळ्यांचे विकार सायडीन पडपाक जाय, कसलेच प्रकारचो त्रास जावपाक जायना आनी क्वॉलिटी आमकां हे वखल मेळपाक जाय म्हणून आमी हो प्रयत्न करतात. आनी अशे कॅम्प आमी गांवागांवांनी आमच्या महिला मोर्चा करतले आनी म्हजे कडेन जाता तशें हांव हें करतलो.